मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वेंचणूक प्रचार धरता नेट. राष्ट्रीय पक्षांचे कितलेशाच फुडाऱ्यांच्यो फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत गोंयांत सभा. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा येतली गोंयांत. ब्रिटीश खासदार कीथ वाझाच्या बाणावले प्रचार केशीची वेंचणूक आयोगान सुरू केली चौकशी. वाझान वालांका आलेमावाचो केल्लो प्रचार. प्रकरणाक वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय. आडपय दुर्बाट, बार्ज अर्दी बुडली. 5 जाण पिवन आयले देगेर. दुसरी रिवन प्रिन्सेस जायत म्हणून भिरांत. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा बार्ज वयर काडपाचे चल्ल्यात यत्न. सुरला तरणाट्याचो खून. किशोर आमोणकार ह्या 36 वर्साच्या तरणाट्याची कूड मेळ्ळी ताच्या घरांत. बिरेस्तारा कांय लोकांनी किशोराक बडयल्लो. हल्लो करपी मेळा मेरेन कूड व्हरपाक लोकांचो न्हयकार. आनी जर्मेनिया ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत दिवचलचे शांतादुर्ग हायस्कूल वस्ताद फायनलीत कुडचडेच्या सर्वोदयाचेर एका रनान जैत. शाळेच्या भुरग्यांचे हे सर्तीक अंदू जाली 24 वर्सां. आता खबर विस्तारान. वेंचणूक प्रचार नेट धरता. राष्ट्रीय पक्षांचे कितलेशेच फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येवपाचे आसात. सध्या थारता ते प्रमाण सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नितीन गडकरी, सुषमा स्वराज, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, तृणमुलाची ममता बॅनर्जी हांच्यो गोंयांत जाहीर सभा जावपाच्यो आसात. ते शिवाय भाजपाचे हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मृती इराणी ह्या सारकेले स्टार कॅम्पेन सर्जी घेवपाचे आसात. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत तांच्यो सभा थारतात. पळयात हो रिपोर्ट. विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक नेट येवपाक लागला. फुडल्या सप्तकांत वेगवेगळ्या पक्षांचे राष्ट्रीय फुडारी गोंयांत येवपाचे आसात. भाजपाचे जायते राष्ट्रीय फुडारी गोंयांत प्रचारा खातीर येतले. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी, राजनाथ सिंग, गोपीनाथ मुंडे, सुषमा स्वराज, रवी शंकर प्रसाद हांचो तातूंत आस्पाव आसा. हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, नवज्योत सिंग सिद्धू, स्मृती इराणी हिवूय भाजपाच्या प्रचाराक येतली. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीन उत्तर प्रदेश वेंचणुकेत प्रचारात वांटो घेवंक ना. मोदी गोंयांत येतलो काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय आपणाल्या फुडाऱ्यांक गोंयांत हाडपाचें थारायलां. काँग्रेस प्रचारक फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, जयराम रमेश, ज्योतिर्दित्य सिंधिया. दिल्लीची मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केरळचो मुख्यमंत्री ओमन चंडी आनी क्रिकेटर महम्मद अझरुद्दीन काँग्रेसच्या प्रचारा खातीर येवपाची शक्यताय आसा. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत राष्ट्रवादी सुप्रिमो शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार आनी छगन भुजबळ येवपाची शक्यताय आसा. पश्चिम बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी गोंयांत येवपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. ब्रिटीश खासदार कीथ वाझाच्या बाणावले प्रचार केशीची वेंचणूक आयोगान चौकशी सुरू केल्या. मूळ गोंयकार आशिल्लो कीथ वाझान बाणावलेची काँग्रेस उमेदवार वालांका आलेमावाचो प्रचार केलो अशी कागाळ वेंचणूक आयोगा मेरेन पावल्या. आयोगान ह्या कागाळीची दखल घेवन चौकशी सुरू केल्या. ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. And I knew that one day she would be contesting a seat because the fact is she demonstrates from what she has said here tonight all that is remarkable about Goan women. My mother was a strong Goan woman. चड महत्वाची गोष्ट आहा ती गोंयकाराक इंग्लिश मिडियम जावपाक जाय. It is for me a great honour to be here to support her candidacy. But what is important about Valanka is that she has the skills, the determination, the drive and the dynamism to make a success of this job as your MLA. Vote for her on the 3rd of the March and you will have her for life and the work that she has done for the Congress Party. She will get things done. She will make a difference.
आडपै दुर्भाट बिरेस्तारा राती बार्ज अर्दी बुडली. बार्जीचें नांव कौस्तुभ MRH 500. ती राज उर्फ बाप्पा लोटलीकर हाच्या नांवार आसा अशें पुलीस सांगतात. बार्जीचेर आशिल्ले 5 जाण ती बुडटा म्हणून कळटनाच पिवन देगेर आयले. थंयचे लोक सांगतात ते प्रमाण फाटले 5-6 म्हयने ती बार्ज थंयच आशिल्ली. लोक तिची दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जायत म्हणून भियेल्यात. पुलिसांनी वचून बार्जीचें इन्स्पेक्शन केलां आनी बोटीवेल्या कामगारांची जबानी घेतल्या. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा बार्ज वयर काडपाचे यत्न चल्ल्यात. बॉटम तेजे गेल्ले घाणा ते आयज पोनाक उदक भितर वचोन ते आयज बार्ज एक सायडीन बुडलेले आहा. तरी पूण एक देवान बरें केलें की ताका बरें देवान केलें की फक्त ते हातून बुडोंक ना तितून कोण लोक आनी कोणाक जिवीत हानी जावंक ना म्हणून. आनी हे जर तशें जालें आनी दुसरी गजाल म्हणटा आतां ते फुडें रिवर प्रिन्सेस जावपाचें आहा हांगात उरले जाले मागीर तो काडपाक येवचोच ना हांगसर कोण पात्रांव आहा तो. त्या खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्टान तेजे बेगींतल्या बेगीन लक्ष करून हे हांगसरले बार्ज काडपाक लागपाचे पात्रांवांक. आनी दुसरे आमच्या हांगसर फेरी आसा फेरी वचोन ताका आदोवंक शकता इतके लागीं ते बुडलेले आहा. आनी जी बार्जी येरादारी जाता त्यो हें आसा सारक्यो सुरळीत चलता ना न्ही फाटीं पुलाक आदळ्ळी मागीर फाल्यां सकाळीं जर हांगसर दुसरें आनी एक मेजर जालें जाल्यार हुवाराचेर जर हांगसर गेले तेजेर बार्ज बसली दुसरी एक बार्ज आनी ते प्रॉब्लम जावंक शकता. तब आदमी तो रहा ना मालूम नहीं पड़ा देखा तो मेरे तो पुला में पानी बाद में तो फोन किया पंप लाया. कितना आदमी लोग था अंदर? वो 3-4 आदमी था. और क्या काम किया था उसमें? काम चालू था उसका बारिश का? नहीं चलो ये मेरे 10 दिन आया वो काम कम होने वाला है. तो कैसा गया पानी अंदर? वो कोई बात ठोका ना वो रात में है ना कोई बात दिखला ना वो बात ठोक चलते रह गया. मैं लोग को मालूम नहीं पड़ा था मैं लोग ठोक गया था फिर बाद में देखता है तो पानी पंप लाया. कितना बरस हुआ इस पर? आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.